गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान 2020-21 वर्सा खातीर राज्याचो अर्थसंकल्प बेरेस्तारा दीस मांडलो. कांय नवीन येवजणे आनी कांय कडेन कर वाडयला. मुखेलमंत्री सावंतान मांडिल्ल्या अर्थसंकल्पाचेर मात आमदारांची वेगवेगळी मतां आसात. कोण म्हणटा सोऱ्याचेर कर वाडयल्ल्यान पर्यटनाचेर फरक पडटलो, जाल्यार कांय आमदार म्हणटात फरक पडचो ना. सोऱ्याचेर कर वाडयल्ल्यान गोंयकारांक ताचे खाजगी कार्यक्रम मनोवपाचेर मात परिणाम जातलो. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान मांडिल्लो अर्थसंकल्प शिलकी जावपाकच शकना. शिलकी अर्थसंकल्प जाल्यार लोन कित्याक घेवपाची पाळी सरकाराचेर आयली, असोय प्रश्न आमदार करतात. पळयात गोंय राज्याच्या अर्थसंकल्पाचेर गोंय विधानसभेच्या आमदारांनी मांडिल्लीं तांची मतां. We have asked for a reality in figures. So we are waiting for reality in figures. We are not here to criticize the government, bestange opposition, but let us come to reality. But affidavit म्हणते म्हारग पडटा आनी पयशे ते बारीक लोकांक सामान्य मनशाक. बजेट म्हणते एटलीस्ट 15 दिसां मिनिमम आसपा जाय. बजेट म्हणते डिस्कशन डिलिबरेशन जायन तेजेर कितें जाय कितें ना ते भाशेन जावपा जाय. तुम्ही बजेट कमिटीचे 5 दीस तांकां नाक जाले. So 5 दिसांनी 5 days only was too much for it. No, it appears. तुम्ही बजेट कमिटीचे मेंबर तुम्ही मिटिंगेनू फायंड आउट केलं 31% लास्ट टाइम हे झालं म्हणून. Yeah. बजेट पयल्यार तुमकां दिसता 100%. I have just told you, debt figures, salaries are nicely camouflaged to show a surplus budget. I only want the chief minister. We are not here to criticize. आता म्हणला, we are a constructive opposition. At least I myself would look at myself as a constructive opposition. So let us come to reality. Let's understand the truth and bring it in front of the people. Let's not hide figures and show something else. Surplus budget दाखव म्हणजे ते पैसे मोडपा नाही म्हणून तेही खबर आहा. So I think let us first talk of one small thing first. Affidavit पडल्या ती 100 रुपया केल्या फ्रॉम 50 रुपीज. एक बारीक मनशाक सामान्य मनशाक 50 रुपीज to 100 रुपीज फारीक करपाक वर्सा मागता एक 5-6 रुपया एक मनशा बारीक मनशा टॅक्स जातलो बारीक मनशाक. Let us first withdraw that first. My demand is. Then we'll see the rest. ना बरें हें जालां एक्चुली. सर्वसामान्य लोकांक म्हणजे सारकी समजूतदारपणान वेवस्थीत सगळें मांडले कडेन आसा आनी एक वर्सा भितर जे कितें इश्यू आसात ते मॅक्झिमम कवरअप करपाचें सेवन ट्राय केल्ले कडेन आसा. सो बजेट बरें दिवलें कडेन आसा. आणि ट्रान्सपोर्ट हे केलं पळय शटल सर्वीस फॉर इंडस्ट्री तुमकां कशें दिसता तुमचे गांवांत? ना कांय लोक आतां आमकां फॉर एक्झाम्पल सांगी सारकी भागांतल्यान लोक जेन्ना वेर्णे सारकी इंडस्ट्री हे कामां येता पळय सो तांकां ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी जर मेळटा जाल्यार एकदम आनी बऱ्या पडटा एक्चुली. कित्याक थंयच्यान जवळ जवळ आमी 60-70 किलोमिटर येवप जाता. सो फॉर एक्झाम्पल बसीस जर तांची दवरले जाल्यार एकदम बरी आसा. बरी स्कीम आसता या सो मेनी खुबशे हे काडले कडेन जवळ जवळ आमची बॉटॅनिकल गार्डन जावं इको टुरिजम सिस्टम किंवा आमचे पोलीस स्टेशन किंवा बाकीचे आमचे सांगे एडमिनिस्ट्रेशन सगळें तातूंत कवरअप केल्ले कडेन आसा. मॅक्झिमम ह्या वर्सा जातले अशें दिसता म्हाका. I'm happy with the budget. Opposition नसले का? Opposition ते appreciate your budget. No. आजचो कोण ऑपोजिशन आसा ते सदां फेवर केन्ना आसो नाय. एनीवे त्या टायमार ते आसलोले जेन्ना ते रुलींग आसतना ते आसलोले. आतां ते नाय. ऑपोजिशनान तांकां भायर उडयले म्हूण तांकां चोत्ता टायमार भायर उडयले कळ्ळें न्हू. डॉक्टर प्रमोद सावंतान आपले पयलेच जर आमचे बजेट जे ते दवरले आसा आनी खरोखरच ते तुमकां सगळें वाचल्यार कळटलें. कारण गोंयांक जे प्रॅक्टिकल बजेट अशे पद्दतीचें बजेट आसा जे सर्वसाधारण मनशांचो विचार करून तेंचे खातीर जे सुविधा आनी त्याच बरोबर गोंयांचे ज्वलंत प्रश्न तांचो सुटीव आनी काही प्रोजेक्ट जाय नीड आसा तांकां प्रायोरिटी दिल्ली आसा. आनी तेजे भायर एक मोठी अनाउन्समेंट म्हळ्यार तेणी ऑर्गेनीक एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी हेजी घोशणा काल केल्या जे खऱ्या अर्थांनी गोंयांक गरज आसली शेतकऱ्यांक प्राधान्य दिवपाक शेतकऱ्यांचे जे इन्कम आसा एक वाड करपा खातीर आनी खऱ्या अर्थान एक शेतकऱ्यांक संजीवनी अशी म्हळ्यार शेतकऱ्यांक तांकां एक प्रोत्साहन दिवपाक आनी प्रवृत्त करपाक की शेती वेवसाया कडेन वळपा जाय. आनी जे नवी पिढी खास करून आसा ते नवी पिढीन सुद्दां उद्योग ह्या दृश्टीने शेती वेवसाया कडेन पळोवन घेवपा जाय. आनी हाजे खातीरच हें एक मोटें पावल जावन आसा की युनिवर्सिटीचे ऑर्गेनीक एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी जेणे करून प्रत्येक शेतकऱ्याक त्यांचो दाम त्यांचे कल्टिवेशन त्यांचे पिकावळीचो दुप्पट दाम तांकां मेळटले आनी थंय सर्टिफिकेशन धरून ते सगळे पदार्थाचे टिचींग धरून ते A to Z ते हातूंत भितर आसतले. असली घोशणा तेमी काल केल्ली आसा. खऱ्या अर्थान हे शेतकऱ्यांक हें वरदान आसा. ओवरऑल बजेट सामको बरो आसा. स्मार्ट सिटीज
So we are joined together. I felt what is this egoistic approach and all. Let us keep it aside and let us work for Panjim. So we are carrying on working as far as Panjim is concerned. So budget is passed without opposition. What do you have to say? Now it is opposition this thing. It is a loss for the opposition. It is nothing. If opposition could raise some queries there. So it is basically they have this thing. Their own people. Budget is beautiful. It is a common man's budget, I would say, and much of the stress is given on the farmers. There is agriculture. एकंदरीत फाटल्या काही वर्सांत जावन अशें प्रकारचें सुंदर अशें बजेट आमचे मुख्यमंत्री बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयाक दिल्लें आसा आनी म्हाका खात्री आसा की हातूंतल्यान गोंय राज्य जें आसा एक वेगळें पावल आनी वेगळी झेप घेतली अशें. सॅटल सर्वीस हे करतले म्हणून सांगला इंडस्ट्री कशें पळयता तुमी कितें म्हटलें? सॅटल सर्वीस इंडस्ट्रीज या शटल सर्वीस इन द सेन्स ट्रान्सपोर्ट ऑफकोर्स ती जाय कारण की ना जाल्यार स्ट्रेस जो आसा पळय न्ही तो पब्लीक सिस्टमीचेर येता. फॉर एग्जाम्पल काही वर्सां पयलीं शिक्षण खात्या मार्फत आनीक आमचे सोशियल डिपार्टमेंट मार्फत बसीस टू द स्कूल्स दिली पळय स्टुडंट्स बसीस ताजो इतलो बरो परिणाम जालो की भुरगीं आसा ती व्हेरी सेफली कुड रीच टू द स्कूल्स आनी हे सगळें ऑल ओवर गोवा जवळ जवळ 360 हेच पद्दतीन शटल सर्वीस कदमा मार्फत इंडस्ट्रीक सुरू जावपाक जाय आनी ती करपा संबंधी घोशणा आमच्या मुख्यमंत्र्यान केल्ली आसा ती जाली जर जायत जाल्यार खूब बऱ्याक पडटलें. जी बजेट स्पीच आसा आनी ज्या बजेट स्पीचीन ताणें काही गोश्टी नमूद केल्या ते पळयल्या नंतर जरी ते बजेट रुच्या बजेटा पेक्षा चड आसा तर सेंट्रल गव्हर्मेंट 6,000 कोटी ताणें मागले म्हटल्या ते जर ताणें मेळूं ना जाल्यार तें बजेट 1,000 कोटी वयर जावंक शकना. हे पयली गजाल. दुसरी गजाल 31% आज बसून तांचे टोटल एक्सपेंडिचर आज जाला. फाटले जर बजेट आमी धरलें जाल्यार तातूंतल्यान जवळ जवळ 1,000 कोटी सेवींग जाल्ले सारकें आसा. हाजेरूय विचार विनिमय करून तें बजेट जावपाक जाय आशिल्लें. बजेटांत लास्ट जे स्पीच केल्या तातूंत फक्त एक्सायजांत कितें वाडयलें तें वाडयलां. आय गॉट शॉक. कित्याक तें बरोवपाक जाय आशिल्लें हो प्रश्न येता. तातूंत बऱ्यो स्किमी जर एनिमल हजबंड्रीच्यो गाय हे किंवा शेतकऱ्यांक जर कितें आशिल्लें जाल्यार तातूंत जाल्यार ती गोश्ट वेगळी आशिल्ली पूण तें तातूंत ना. तिसरी गोश्ट म्हादय विशीं पूर्ण विराम असो ताणें दिवना. ही एक्सेप्टेड दॅट इट इज डायवर्टेड 27%. दॅट इज वॉट आय वॉज टेलिंग रायट बिगिनींग वेन कर्नाटका स्टार्टेड द वर्क आनी द वे कर्नाटका स्टार्टेड द वर्क I am sure that Karnataka will not stop the work unless there is an intervention of Supreme Court and also central government. Central government जोपर्यंत म्हादयेचेर क्लियर येना तोपर्यंत म्हादय ही राखपाक हाका शक्य ना. आनी हांवें ताणें एक गोश्ट म्हटली की आमी पॉलिटिक्स करता. आमी पॉलिटिक्स करना. केन्ना केन्ना कोणी स्वप्नांतलें मायाजाल म्हणून तयार करता पूण तें स्वप्नांतलें मायाजाल सुद्दां इम्प्लिमेंट करतलो जाल्यार मायेची गरज आसता. ती माया खंयच्यान येतली तें कांय म्हाका दिसना. आतां फॉर एग्जाम्पल थोडी उदाहरणां दिता. होलोग्राम एक्सायजाच्या बाबतींत म्हज्या मतान ट्युरिजम बॅडली इफेक्ट जातलो. एक्सायज ज्या पद्दतीन स्लॅब्स वाडयल्या व्यापाऱ्यांचेर परिणाम जातलो. लोकल लोक जे पळय कोण घेता तांचेरय परिणाम जातलो. काजूचेर हें बसयलां म्हणजे काजू पळय जो आसा तो लोकल ड्रिंक एक्चुअल काजूचेर एक्सायज वाडयला. अंदू काजूची फुलां दिसनात खंयच अजून पर्यंत काजू फ्लावर जावना. ताज्या जागी भायर ते होलोग्राम म्हणून घाला. होलोग्राम म्हणटा तें हांव चीफ मिनिस्टर आसतना हांवें बजेटान घाल्लें. तें इम्प्लिमेंट करपाक सामकें डिफिकल्ट. 2012 परते तेन्नाच्या चीफ मिनिस्टरान घालें. 2016 परते त्या वेळा वयले चीफ मिनिस्टरान घाल्लें. काडा आनी हांवें ती काल बजेटा काडून पळयली फाटली. तें इम्प्लिमेंट जावपाक अशें थोड्यो ज्यो इम्प्लिमेंट जावपाक शकना. 21,000 हें दाखयलां टोटल एमावंट. आमी 14,000 स्पेंड करपाक आमकां नाका जाता. आनी म्हणटकीर ही पद्दत पळय आसा त्या ज्या पद्दतीन तें केलां तेंच म्हटल्यार तुका माया खंयच्यान येतली तें रियलिस्टीक हें स्वप्नांतलें आसा कितें आसा तें. आनी तातूंत भितर थोड्यो गजाली आहा त्यो ऑलरेडी चालू आसा. फॉर एग्जाम्पल बांयगिणी आनी कितें अशें तें सांगलां पळय तें ऑलरेडी आयलां तांकां. परमिशनां मेळ्ळ्या. थोडे कडेन पुलीस स्टेशनाची कामां चालू जाल्लीं आसा. आतां अर्थ कांय दिसना पळोवपाक म्हाका. आतां काजूक सुद्दां सोडूना. काजू म्हणटा ती गोंयकाराची अशें सगळ्यांचें म्हणणें आसता. लोकल प्रोडक्ट ताका सुद्दां सोडूना. आनी लिकराचे परिणाम दिसता आज एक्चुअली दर इज नो हें पयलीं भशेन ते खूब डिफरन्स आसताले. लोक येताले आनी हांगाच्यान व्हरताले खंय महाराष्ट्रान व्हरताले कर्नाटक. आज तशी परिस्थिती ना.
तातूंत बेजीक डॅमेज जातले ती शॉपकिपर हे पळय तावेर्नां बार्रां बिर्रां पळय आहा तांकां म्हारग पडटलें तें कोण रिटेलर आहा तांकां म्हारग पडटलें प्रमाणाचे भायर स्लॅब हांव नकळो वेदर चीफ मिनिस्टर हॅज एप्लायड हीज मायंड अशे पद्दतीचे स्लॅब केन्ना यू इवन इफ इन्क्रीज करपा जाय यू मस्ट टेक द इंडस्ट्री इन टू कॉन्फिडन्स एंड ट्राय टू डू समथींग इवन आतां स्टॅम्प ड्युटी वाडयली अरे कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री कालच हांवें बजेटाचेर उलयता कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री मरपा कडेन पावल्या रेंव ना आज सकाळीं घरा कडेन म्हज्या 5 काय 7 ट्रक धरले म्हणून ही परिस्थिती कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री आनी तुमी स्टॅम्प पेपर काडटा आनी 100 रुपयाचेर व्हरता ते कितले 500 रुपयाचेर व्हरता जे हांवें सांगिल्लें लाडली लक्ष्मीचे फॉर्म 5 रुपया वयल्यान तुमी 100 केला तुमकां पयशे मेळटले कितले भायर इम्प्रेशन कितें जाता की अरे सरकार इतले 5 रुपया वयल्यान 100 रुपया करपा सारकी परिस्थिती सरकाराचेर आयली हें सरकार लक्षांत दवरना. With reaction on budget. How you see budget? Budget is a progressive budget. We have to see our own things and do it. Unfortunately, CM did not give hard copies this time to understand the full thing. He gave a pen drive. So in my Apple pen drive, it is not going. So I had to procure adapter. So I have procured adapter. Today I'll read the whole budget. From the budgetary speech, what the Honorable CM has given, he has made allocations for what is required for the state of Goa. And he has given specifically reference to the electricity department what we have asked. So he has given extra money and I hope that money will be able to utilize the budget. Unfortunately, my opposition, they were speaking about electricity department, that the budget was not utilized fully for the last 3 years. I think they have been misinformed. I can give you statistics that our budget, whether it is capital or revenue, maybe revenue is utilized 96% and capital is used around 70%, 65 to 70%. But average for the last 3 years, including up to January, is almost 85% to 89% of the total budget given to the electricity department, whether it is revenue or capital. Sir, underground cabling is a long point. And कशी पळयता तुम्ही? No, underground cable, आज देखून tender येयले मरे. As it is a process, and I assure the people of Goa on behalf of the honorable Chief Minister, the provision what he has given in the underground budget, we will see that येता ते 1 वर्सा भितर खूबशी कामां चालू जातली आणि अंडरग्राउंड जे आमी आनी सीएमान प्रॉमिस केला 11 केवी आणि 33 केवी पोना घालपाचे आमी हे बेगिना बेगीन करतले. फर्स्ट टायम बारीक समाजाक खूब सवलती जाल्या ताणें हांवें सुद्दां सांगलां बारीक समाजाचो जर चीफ मिनिस्टर जाता ताका बारीक लोकांक सोंपता सो बजेट चड बेनिफीट म्हणटा त्या बारीक लोकांक समजला न्हू आनी म्हाका दिसता हे बजेट पयले फावट जाला इवन आमकां इतलो डिफिकल्ट आसता तो आमकां पयलीं हितून मायनिंगाचेर हें मेळटालो रेवेन्यू मेळटा तो बंद आमकां टुरिजमाचेर मेळटालो तो तितून चलना तरी आसतना इट नॉट अ गूड बजेट. सर काजूचेर तेजे वाडयले पयशे फेणीचेर काजू फेणी लोकल ड्रिंकाचेर फीड पिवप चड बरी तुमी सांगा ना फीड पिवप चड बरी न्हू फीड पिवप चड बरी न्हू तेजे सोऱ्याचे तर चोयला प्रॉब्लेम चड आमी तितून पिवपा म्हाजे उणी करतले तूं सोऱ्याचे ते चोयल जाल्यार सोरो पिवपाचो उणी जाल्यार बरो ना बोलाकी बरें. काल आमकां पयले हिस्ट्रीन भायर उडयल्लें आसा सो ऑपोजिशन हॅज बीन किक्ड आउट when the budget was being read to understand that there is no morality with this government to talk on the budget. Last yearचे sanctity of assurances have not been kept. There is nothing which has been live because last time उठानी surplus दाखयलो budget when there was no money. येदे व्हडले बजेट अनाउन्स करच्या पयलीं येणावळ खंयच्यान येता ती सांगची पडटा सरकारान. मनी फ्रॉम वेर इट वील कम फ्रॉम हियर इट ओनली लुक्स लायक टॅक्सिंग द कॉमन मॅन. लँड रेट्स वाडय बाकीचे वाडय सगळ्याच कडेन वाडय आनी मागीर ते वाडोवन सुद्दां ते पयशे बॉरोविंग्स पे करपाक वतले हे तुमकां आतांच सांगता दीस बजेट इज नथींग खोकलो बजेट हो इट इज नथींग वीच कॅन मेक एनी सेन्स. आय वॉज होपिंग दॅट सो मेनी पीपल फ्रॉम गोवा हॅव गिवन लॉट ऑफ इनपुट्स अँड आय बिलीव इफ दे हॅव गिवन द इनपुट्स दे शूड बी इन फोकस्ड एरियाज पूण जे तांणी कवर केल्ले आसा सीएमान सांगपाची गरज आशिल्ली की ही सजेशन लोकां कडल्यान आयल्यान ही आपली विचार म्हणून पूण वेन दे इज ब्रेन ड्रेन एंड दे इज brain rupsy, you cannot expect more from the chief minister. So this budget also is nothing but a place where figures have been brought together and words have been brought together to make sentences and create a budget. The atmosphere of the budget was not there yesterday. The last year's budget action taken report पहिला जाल्यार 25 to 30% वयर युटिलायजेशनूच जावना
आणि तातूंत रिजर्व सरप्लस दाखयला मागीर 75% तुमचे कडेन पैसेच नाशिल्ले टू डू वर्क्स ऑफ द लास्ट बजेट एश्युरन्सीस एंड यू आर क्रिएटिंग अ न्यू बजेट टू फूल द पीपल. आय थिंक द इन्स्टन्सीस आर गिवींग लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स टू द पीपल दॅट द एक्सपेक्टेशन्स आनी गोंयकारांनी ह्या सरकारा कडल्यान दवरपाची ना म्हणून, आनी ती दवरपाची गरजूय ना, कित्याक जे वाड दिल्ली आसा विल टच एवरी सेक्टर ऑफ द कॉमन मॅन. इवन एक्सायज वाडयला, बाकीचे वाडयल्या. आज टुरिजम डिक्लायनर आसा तूं एक्सायज वाडयता. पीपल कम टू गोवा फॉर वॉट? पीपल कम टू गोवा टू हॅव अ गुड टायम. आनी तेन्ना समज इफ यू गोइंग टू गिव अ रिस्ट्रिक्टिव्ह पॉलिसी टू देम इन्स्टेड ऑफ tapping the revenue leakages and creating revenues, they have created the other mantra of taxing the common man. So maka disna this budget has any reality. 1 year down the line maybe you can play the same video and understand that this budget was nothing but fudging of figures and words. Directionless and very unimaginable. It appears that the chief minister has read a fairy tale. The budget is about figures. Last year's figures, you know what the story is. It was only about figures which he could not even. And this year's budget also will be the same. काय ना तातून रियल इस्टेट सेक्टर आनी टुरिजम तो काबार करता. रियल इस्टेट पयलींच डावन आहा, इतले ताणें हें वाडयलां, तातून रियल इस्टेट न्हिदयता. सोरो म्हणटा तो अशें आयकलां हांवें की उत्तर प्रदेश सोडून सगळी नॉर्थ इंडिया आनी आमी एक सोऱ्याचो रेट सेम जातलो. हाजेर आनी कोण गोंयांत तो बजेट ट्युरिस्ट येतालो तो येवचो ना. आनी काजू फेणी जाका GI दिला ताणें, काजू फेणीचेर पयलो टॅक्स मारपी हो गव्हर्मेंट. कसलें गोंयकारपणाचें हो उलयता, गोंयकारपण म्हणटा तें काजू फेणीचेर जो टॅक्स मारता ताजेर आनी कळ्ळें म्हण तुका कितें आनी उरलां ताजेर. आनी म्हळ्यार तो सारको न्हिदयता. गोंयचे कांयच नाका अशें दिसता. खंयचोच सेक्टर हॅपी ना. एक्चुअली आय डोंट हॅव टू गिव अ कॉमेंट. ऑल द लॉबीज हॅव स्पोकन, द बिजनस लॉबीज हॅव स्पोकन, एवरी वन इज स्पिकींग. कोणाचे फायद्याचें बजेट हें? पर्रीकाराचें नांव मिसयूज केलां. व्हडले ग्रँड लॉयज कसली ती बिल्डींग बांदता म्हणून आनी पर्रीकाराचें नांव घालता. ही इज बेसिकली बिल्डींग दॅट बिल्डींग टू हायड इज इनकॉम्पिटन्सी. And so many things which have been talked about, you don't know from where you are getting the funds for that. Like for example, he is talking about convention center. पैसे खंय आहा? 1,500 पुलीस म्हणटा. पैसे आहा खरे तुजे कडेन? आनी सरप्लस बजेट म्हणून सांगता तो मनीस लोन घेता, लोन सर्वीस करपाक आनी टॅक्स फारीक करपाक. ताजे हाव कॅन दॅट पर्सन गिव यू अ सरप्लस बजेट? कॅन नेवर बी दॅट. सो इन वन वर्ड, it is a fairy tale that he has read, which he calls the budget. Budget, we could not give anything more than what is being given. See, best promise करप बजेटान आनी मागीर ना करप हें रॉंग. जे कितें एक्झिस्टींग आहा, म्हाका दिसता गोंयान ज्यो सोशल वेलफेराच्यो ज्यो स्किमी आहा, ज्यो महिला खातीर स्किमी आहा, भुरग्यां खातीर स्किमी आहा, एड्युकेशना खातीर स्किमी आहा, जाणटे खातीर स्किमी आहा, ते आख्खे इंडियेक खंय ना. ह्यो चालू उरच्यो आनी लोकांक टायमार पयशे मेळचे, स्पेशली जे जाणट्यांक वखदांक पयशे मेळटा फॉर मेडिकेशन. आनी स्पेशली जी मेडिकल स्कीम आमची आहा, इट्स अ युनीक स्कीम. इन्शुरन्साक आमी पयशे फारीक करता, सरकार लोकांचे पयशे इन्शुरन्साक फारीक करता, इन्शुरन्स हॉस्पिटलांक पयशे दिता. ही चालू उरची इनस्पायट ऑफ मायनींग बॅन. अजून पासून मायनींग ओपन जावंक ना. ज्या दिसा मायनींग ओपन जातले त्या दिसा वी कॅन एनावन्स मोर स्किम्स, वी कॅन एनावन्स बेटर थिंग्स. स्किम्स आनीक लोकांक दिवपाची गरज ना. सगळे वाटेचे स्किमी पावल्ले आहा. गृह आधार आहा, लाडली लक्ष्मी आहा, जाणट्यांकूय आहा. सो ऑल 3 कॅटेगरीज हॅव बीन गिवन. भुरग्यांकूय आहा, आमच्या बायलांकूय आहा काजार जाल्या उपरांत, आनी जाणट्यांकूय आहा. सो आतां जें कितें दिवपाक जाय तें अनएम्प्लॉयमेंटा खातीर करपाक जाय. Unemployment is the biggest issue in Goa. म्हाका दिसता ट्युरिजमाक तशें इफेक्ट जायना ते. ट्युरिस्ट हू कम टू गोवा, दे कम टू एन्जॉय एंड दे गेट टू ड्रिंक ऑन द बीच इन द शेक. इट्स अ युनीक कॉन्सेप्ट. आख्खे इंडियेक खंय ना. शेकान बस आनी तूं ड्रिंक मार, बियर मार, विस्की मार, ब्रिजर मार, सगळें मार. पूण म्हाका दिसता की ₹5 ₹10 वाडयलो म्हणून तशें फर्क कांय जावपाचो ना.
जे लोक बियर घेवपाचे आहा ओ वायन घेवपाचे आहा ते घेतलेच. सी कॅज्यू फेणी आमचो स्टेट ड्रिंक जावन आसा. तो ओक ती तेजेरूय आमी कितले जो तर सुबेज वाडलेले आहा, जो तर 20 रुपया खंय वाडलेले आहा जाल्यार ते आमी 10 रुपया करपाक वावुरया. सो हे आमचे गोंयकाराचे इट इज लायक आमचे अभिमान हे. ते वायन जो आमी हें करता विनिकोला जो सान आंद्रे खूब भाशेचे वायन आहा ते. रेड वायन म्हणटा ताका स्वीट वायन वीच इज बींग यूज्ड फॉर वेडिंग्स, वीच इज बींग यूज्ड फॉर एनी फंक्शन्स. And now it is being used across religion also, like not only in Christianity, Hindu people also use this. So this red wine जो आहा वो रेट मातशी सुबेज वाडला म्हणून म्हाका एक कोणे फोन करून सांगला. सो आय विल इम्प्रेस अपॉन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू रिड्यूस दॅट प्रायस अँड ऑल्सो ऑन कॅज्यू फेणी. इतले हांव काळजी घेता.